70च्या मोर्ले पंचायत वाठारांतलो हो बागवाड्यावेलो पूल सामको अशीर आनी पोन्नो 51 घरांक आनी सादारण 350 लोक वस्तीक हो पूल लागता। पुलाक जोड रस्तोय सारको ना। पूल अशीर आशिल्ल्यान लोकांक यो वच करप म्हळ्यार नित्याच्यो कटकटी। प्रोग्राम म्हणजे कितें सांग, व्हडलो तो आसलो बारीक आहा न्हू, आनी ब्रीज जाय हांगासर व्हडलो जाय। हय व्हडलो जाय, बारीक न्हू म्हणजे गाडी वता सारक्यो जाय न्हू, 4 व्हिलर हे व्हिलर नाल्यार हे एकले दोग जाण वचूंक आमकां त्रास जाता। आनी येतना असो भंय दिसता कित्याक बारीक भुरगे आसले न्हू, मातशे घुंवता कित्याक आनी जाणटे बी आसले मातशे पडोको आहा कित्याक घोळ येत बारीक बीज न्हू तो। हे पूल जेन्ना आमचे रिपेरींग करपाचें आहा ते सद्या जावंक ना, हे पांय वाटे आहात ते जावंक ना, हेजेर काय प्रश्न कसो घेवपाचो हां। परत ते सकयले वाड आहा ती वाट जावंक ना। ह्यो पूल जाता धाकटो, आतां कितली दिवस जाली फुलां घात जाल्या, लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता, व्हडली गाडी काय येना आनी ह्या वाटे रोड ना, डबल गाडी ह्या वाटे सुटना, चड प्रॉब्लेम जाता येवपाक वचपाक त्रास जाता। आनी ह्या वाटे सगळे गांव घरां बी आहा न्हू, ते लोकांक सामको त्रास जाल्लो आहा। कितलीशी घरां आसतली एवढी? हांगा असो 50 घरां आहा, ह्या वाटे त्या वाटे न्हू सगळ्या 50 घरां आहा। सरकारा कडेन ही पूल व्हडली जावपाचें आनी ह्या वाटे असो रोड जावपाचो। मला खुबशीं वर्सां जालीं हांगा आमकां पूल ना काय ना, कोण बरो ना आलो, कोण दुयेंत जालो, एक बायल डिलिव्हरी आहा तिका सुटपाची परिस्थिती सामकी फुडचेर घालून ती पावता ना पावता ही आमची हांगा परिस्थिती जाता। कितलींच वर्सां जालीं आनी कोणूच दाद घेयना करता म्हणटा। आनी फक्त आमकां व्हडलो पूल सकयल वाटेन जाय, इतकीच मागणी आहा। बंदारो आहा सकयल न्हू, तेजे वाटेन व्हडलो पूल जाय। म्हणजे मिनिमम 100 मनीस येता वयता, कंटिन्यू गाडी वता, हे आतां पांय वाटेन सोडून गाडीन वयता ते फक्त पांय वाटेन 50च्या 100च्या वयर वयता। अशीर पुलाक लागून गांवांत 108 ॲम्ब्युलन्स सुद्दां येना, लोकांचे सामके हाल। हो आतां पूल आमकां हो सामको पूल आतां गरजेचो। ह्या पुलाक आतां जवळ 40-50 वर्सां जावन गेलीं, तरी तो हो कमकुवत जाल्लो आसा। आमकां पुलाक लागून आमकां कसले समज कोण दुयेंत पडलो तर आमकां व्हरपाक चान्स ना। 108 गाडी हाडटलो म्हटल्यार रस्तो ना, पूल ना, तसं म्हणून आसा आमी कशे हाल काडटात ते आमी जाणा। हो सद्या कशे परिस्थितीन हो आमकां पूल जाल्लो जाव। आतां आमकां पूल जाय, आमी आतां अडटलो दोळ्यांनी दिसना आमकां अजिबात। तेन्ना वायट बळ लागला आमची एक खोटी आहा अपंग मनीस, ह्या न्हू हे रस्ते कसले हे आनी कसले आनी काय ना आमकां। ती आतां बांगडे हाची एकदां पूल जावनी म्हणा, कित्याक खोटी बांगडे आहोर अपंग आमच्या पदराक, दादलो मनीस आमकां कोण ना। ही बागवाड्यावेली सरकारी प्राथमीक शाळा पूल सारको नाशिल्ल्यान लोकांनी थंय भुरग्यांक घालप बंद केला। सद्याक थंय 4-5 भुरगीं शिकतात। पुलाक लागून शाळा रोखडीच बंद पडपाची। हे बागवाडा प्रायमरी स्कूल हांगासर पयलीं भुरगीं खूब आसलीं कळ्ळें, पूण आतां अशी परिस्थिती आहा, रस्तो ना, पूल ना, काय ना, म्हणून आतां हे सद्या हे स्कूल बंद पडपाच्या मार्गार आसा कळ्ळें न्ही। कारण पेरंट्स आपले हांगासर कित्याक ते हायडीचे लोक पयलीं येताले स्कुलाक हांगासर, पूण आतां रस्तो सारको नासल्या कारणान त्या खातीर भुरग्यांनी आपले म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक स्कुलांतली काडली। आनी आतां जेम ते म्हाका 2 ते 3 भुरगीं 2-3-4 भुरगीं कितें आसा आनी 1-2 वर्सांनी हे स्कूल बंद पडटले जर हो रस्तो आनी पूल जावंक ना जाल्यार। पुलाची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या। खांबे खंय हालतात, लोक नवोच पूल मागता। ते खांब्याचे पुलाचे आसा ते सकयल्यान कंप्लिटली पोखरलेले आसा, केन्नाय हो पूल मोडूंक शकता आनी मोठी दुर्घटना घडूंक शकता। त्या खातीर सरकारान हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून आमदारान प्लस PWD मिनिस्टर तशेंच मुख्यमंत्री साहेबान लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन आमकां जो सकयल पर्यायी जागा आसा, जो आमचो बंदारो आसा थंय बेगींतल्या बेगीन मोठो पूल बांदून आमच्या ह्या वाठारांतल्या लोकांची गैरसोय दूर करपाची। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।